नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बारीक ताल्ल्याचे सुके। हे हांवें सामके बारीक मेळटा ते ताल्ले घेतल्या। ताल्ले बरे ताजे आसा, फ्रेश आसा। हे ताल्ले उजरोवन 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या। हे सुके हांवें हरव्यो मिरसांगो घालून केला। तातून हांवें तेफळां घातल्या आनी हळदीचे पान घातला। ताका थोडेशे मीठ लायता। ताल्ले हे नुस्ते खूप बारीक, ताका लागून थोडेशे मीठ लावपाक जाय। मीठ सारखे व्यवस्थित लावून घेवया। सुके करपाक आमकां थोडीशी मिरसांग वाटून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या। 1 वळ्याची म्हळ्यार अर्दो नाल। तातून हांव 4 हरव्यो मिरसांगो घालता। मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। 2 हरव्यो मिरसांगो मागीर शिजता आसतना आमकां उबे चिरून घालपाक लागतल्यो। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। कोथमिरेच्या पावडरीच्या जाग्यार सुकी कोथमीर घातल्यार जाता। 6 मिरयाचे कण घालता। थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून वाटून घेवया। वाटता आसतना खूप बारीक वाटपाक जायना, मातशी मोठी दवरपाक जाय। पळयात अशें वाटून घेवपाक जाय। वाटण केला ते सगळे पहिले आम्ही आयदनान घालून घेऊया। थोडेशे उदक घालता। उदक घालता आसतना खूप घालपाक जायना। ह्यो हरवे मिरसांगो चिरून घालुया। एक इंच आले धाडावून घेतला ते घालता। ही थोडी हांवें तेफळां धाडावून घेतल्या ती घालता। मिक्स करून घेऊया आणि हो मसालो आता आमकां गॅसार शिजत दवरपाक जाय। माझी रेसिपी आवडटा जाल्यार लाईक करा आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। सुक्याचो मसालो हांवें गॅसार शिजत दवरला। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। हाका आता बरो खतखतो काढून घेवपाक जाय। हातूंतले मिरसांगो आसा त्यो आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। शिजता आसतना मदीं मदीं अशें आमकां दवळून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ। 2 सोलां हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या ती घालता। मिक्स करून घेवया। आता पळया हे व्यवस्थित बरे शिजला। तातूंतल्यो मिरसांगोय शिजल्या। आता आमी तातूंत नुस्तें घालुया, ताल्ले घालुया। ताल्ले घालता आसतना अशें पसरोवन घालपाक जाय, एकार एक घालपाक जायना। अशें सारके ताल्ले घालून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। अशें ताल्ले सारके मसाल्यान बुडोवन दवरपाक जाय। हे हांवें 1 हळदीचे पान घेतला। पान बरे उदकान धुवन घेतला। अशें कुडके करून ते आमकां सुक्यान घालपाक जाय। हे सुके आता मंद गॅसाचेर ताल्ले शिजोपर्यंत शिजोवन घेवपाक जाय। आता मातशे हलक्या हातान हांव दवळून घेता। हळू दवळून घेवपाक जाय। हातूंतले ताल्ले शिजले। ताल्ले बारीक आशिल्ल्यान शिजपाक खूप वेळ लागना। आता हे पळोवपाक तुमकां मातशें पातळ दिसता, पण थंड जातकच बरे व्यवस्थित जातले। ताल्ल्याचे सुके हरवे मिरसांगो हळदीचे पान घालून केला। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।